मायमोगाचो येवकार हांव भक्तीपय बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. फोंडा नाल्यांत व्हांवतात सिवरेजी. कोयर आनी सिवरेजी सोडल्यात नाल्यांत. पालिकेन नोटीसी धाडपाक केल्यात सुरवात, सांगले फोंडेच्या सीओन. चांदोर आउटपोस्टांत ना धड सुविधा, लोकांक वच्चें पडटा राय. देखून चांदोर बांदतले नवे आउटपोस्ट, सांगले युरी आलेमावान. वास्को आतां पे पार्किंग जातली सुरू. येरादारीची शिस्त सुदारप आनी पालिकेक येणावळ मेळोवन दिवप ह्या हेतान पालिकेन उबारलें पावल. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. फोंडा वाठारांत सिवरेजी व्हांवतात. बिल्डिंगेच्यो सिवरेजी व्हांवन त्यो नाल्यांत सोडल्यात. लोकांनी कोयर आनी सिवरेजी नाल्यांत सोडची न्ही. आमी नोटीसी धाडपाक सुरवातय केल्या, फोंडा पालिकेच्या सीओन सांगलें. आमी जे आसा ते फोंड्या सिटीक आसा आनी फोंड्या सिटीच्यो चडश्यो बिल्डिंगी ज्यो आसा आनी बिल्डिंगेची सिवरेज जी आसा ती ओवरफ्लो जाता आनी लोक चडशे ते नाला घालतात, नाला सोडटात. ताका लागून म्युन्सिपालिटीचे चेअरपर्सनान आनी जे सीओन सद्याक नोटीसी काडलेले आसा बिल्डिंगेक, कित्याक जी सिवरेज आहा ती सिवरेज ताणी नालाक व्हाळां सोडची न्ही म्हणून आनी तांकां नोटीसी बी दिल्ली आसा. तांचें इतलें मागणें आसा की तांणी सगल्यांनी सिवरेजीचें कनेक्शन घेवचें आनी जी घाण जी आसा ती सगळी सिवरेजी दिवच्यो. तशेंच लोक जे गार्बेज जी आसा ती व्हाळां उडयतात ती ताणें अपील केलां की व्हाळां उडोवची न्ही, कित्याक ते ऑलरेडी कलेक्शन करतात, कलेक्शनाक दिवचें म्हणून. म्युन्सिपालिटीन नोटीस काडिल्ली आसा ती एक्टींग करचें म्हणून. अजून एक्टींग जायना, खूब वर्सां जाल्यां जाता वास्ट. आतां म्युन्सिपालिटीन म्हणटा नोटीस काडल्या म्हणटा. आतां म्युन्सिपालिटी म्हणटा ती नोटिसां काडल्या मातशें क्लीन करचें म्हणून. लोकांनी सिवरेज घेवपा जाय, लोकांनी सिवरेज घेवपाक जाय. आयकात ह्या विशयाचेर फोंडा पालिकेच्या सीओन कितें सांगलां ते. ना आतां अपील जी आसा लोकां कडेन म्हणजे वेस्ट वॉटर तरी नालान आमचे सोडनाकात, म्हणजे डायरेक्ट तुमी सोडल्यात. सिवरेज कनेक्शन सिवरेज नेटवर्क तेंच्यांनी आमकां दिला, जाला म्हणून रेडी सगलो. सो लोकांनी अप्लाय करपा जाय सिवरेजीक. फर्स्ट सेकेंड गार्बेज डंप करनाकात, गार्बेज उडयतात नालाचेर. आमचे 2-3 जे साको पळयले आसता थंय येता आनी कचरो उडयतात, कित्याक कचरो कलेक्शन जाता हांगा. सो तुमकां उडोवपाची तरी गरज ना तितली. सो आतां आमी करतात, बट फेन्सिंग लायतले, कॅमेरा प्रपोज केल्यात, कॅमेरा लायतले ऑन जे जाग्यार कचरो डंप करता थंय. सो ते चालू आसा. तरी पूण एक लोकां कडल्यानय आमकां तसो हें जाय, सपोर्ट जाय की क्लीन दवरपाक. नाल्यार आमकां एवरी टायम आमी तितूनच तेंच क्लीन करीत उरतात दर फाटी. तुमी एप्रोच रोड पळयला आसतलो, एप्रोच रोडाची सेम सिच्युएशन. एवरी डे म्हाका थंय 2 लेबर तेच घालचे पडटात ते निवळ दवरपाक. सो ते जर थंय डंप करूं ना जाल्यार ते लेबर आनी स्ट्रीट क्लिनिंग आनी खंय यूज जाता आमकां. वेस्ट वॉटर आमी आतां टोटल 88 टोटल हें जालें आमचे बिल्डिंग्स आयडेंटिफाय जाल्ले. टोटल तितून 1,600 अपार्टमेंट्स आसात आनी सगळ्यांक नोटीसी गेल्या. पयलीं गेल्ली तांकां, इट इज नॉट फर्स्ट टायम नोटीस धाडल्या अशी ना. ऑलरेडी आमी धाडटात, 7 दीस तांकां दितात. लायक तुमी करेक्टीव मेजर्स कित्याक घेयात, सेप्टीक टँक क्लीन करपा जाय प्लस सिवरेज कनेक्शन. सो थोडे लोक घेयनात, तरी घेयनात. फायनल नोटीसी आमी मागीर डिस्कनेक्शनान धाडपा लागले आतां. आतां कितले डिस्कनेक्शन जाल्या सद्या प्रेझेंट? डिस्कनेक्शन आतां 1 वीस आमी जाली ऑलरेडी. हेंय जालें, डिस्कनेक्शन धाडली आनी रेकमेंड केली ती जाली डिस्कनेक्शन. मागीर आतां परत थोड्यांनी म्हणजे एप्लाय केल्यांनी ते येयले मागीर सिवरेज. आमी कॉपी घेवन येयले, आमी एप्लाय बीन केला म्हणून. आनी टेम्पररी मेजर्स घेतल्या तेंच्यांनी. सो तेंची मागीर परत आमी रिकनेक्शनाकूय सांगलां PWD. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार. केपेच्या अवेडे कोठंबी वाठारांतल्या एका WID कॅनलाचे कांय लोकांनी लुकसाण केलें. थळाव्या नागरिकान संबंदीत विभागा कडेन कागाळ केली खरी, पूण ज्या पद्दतीन हे घडणुकेची नोंद घेवपाक जाय आशिल्ली तें मात जालें ना. WID अधिकाऱ्यान हो कॅनल जाग्यार घालपाचें आश्वासन दिलां खरें, पूण अश्यो घडणुको तडीक लागपाक कळाव कित्याक जाता,
सामान्य लोकांक तिश्तत कित्याक रावचें पडटा? कायद्याची भिरांत कोणाक उरलीच ना व्हय? हे प्रश्न तशेच उरतात. पळयात देविदास गांवकराचो रिपोर्ट. खंयच्याय वस्तूचे डॅमेज करप किंवा सरकाराच्या प्रॉपर्टीक हस्तक्षेप करप किंवा सरकारान एखादी बांदिल्ली वास्तू आसा किंवा ताणें कन्स्ट्रक्शन केल्लें खंयचेंय जर कितें आसत आनी तें जर डॅमेज करता आसत जाल्यार तो मोठो गुन्यांव आसता. केपें तालुक्यांतल्या अवेडे कोठंबी हांगासर WRDच्या एका कॅनलाचें अशाच पद्दतीन कांय लोकांनी डॅमेज केलें, कारण तांकां आपल्या पद्दतीन कितें तरी एक्टिविटी करपाक जाय आशिल्लें. ह्या संबंदीत जेन्ना थळावो एखाद्या मनशान इरिगेशना कडेन कंप्लेन केली तेद्या वेळाचेर ज्या पद्दतीन ताची एक्शन जावपाक जाय आशिल्ली ती एक्शन जालीच ना. उलट ताकाच घुंवडावपाचो एक प्रयत्न चल्लो, अशा तरेन ताणें आरोप केलो. खरें म्हटल्यार गेल्या वर्साक ताणें डिपार्टमेंटाक एक लेटर बरयल्लें आनी ताचे उपरांत आपल्या पद्दतीन डिपार्टमेंटान इन्स्पेक्शन करपा खातीर कागदी हालचाली सुरू केले खरें, पूण एक्शन घेवपा खातीर पंचायतीकूय लेटर काडिल्ल्यान हो एक घोळ वेगळ्याच स्वरुपाचो तयार जालो. ह्या संबंदीन जेन्ना ऑथॉरिटी आशिल्ले नयन सिंग हे WRDच्या ऑफिसरा कडेन उलयले त्या वेळाचेर ताणें सांगलें की येणारो जो फुडलो समर सिजन आसा त्या सिजना मेरेन हो कॅनल जाग्यार घालतलो आनी लोकांक सगळ्यांक उदक दितलो, अशा पद्दतीची ताणें ग्वाही दिली. इतले पर्यंत कितें आशिल्लें? आनी हे फुडें अशेंच आशिल्लें दिसता तें? ना 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 हे कानाचा हे इतले आसा तेंचे पिकअप साइडीन 3-4 किलोमीटर गेला. एक प्रॉब्लेम काय सर कितें जालें हांव बरी 2-3 वर्सां जालीं 2-2.5 वर्सां हो कॅनलान उदक आमगे चालू आसलें पयलीं वटेन 2-3 किलोमीटर आसा तें आमगे हे एकल्यान एक ओन प्रॉपर्टी म्हणून आपल्यागे म्हणून एका तेगे एक खन्नू चलो थिंगा पदेर म्हण करपाचें ते योदान गाडी व्हरपा जाय म्हणटा डेमेज व्हरोन गाडी व्हरोन दोनी भुरगीं मुडल्यान उडयलीं आनी हे वटेन तेगे गव्हर्मेंट इरिगेशना कॅनल आसा तोय म्हणून उडयलो आनी गाडी मागीर भितर घेवपा लागलो. पूण हाका लागून कितें प्रॉब्लेम कितें जाता? प्रॉब्लेम काय ना ऑलरेडी तेमी तो आपल्यागे हे उदक व्हरपा तेमी सारकी रिपेर करचो आनी हेवटेन उदक सोडची म्हणून आमगे विचार. हो कॅनल फुडें आनी कितल्या लोकांक उदक सप्लाय? लोकां आहा 20 लोकां. म्हणजे कितलो पयस आशिल्लो डिस्टन्स? 3 किलोमीटर सुमार आहा तें. आनीक जेन्ना हांगासर अशें जालें उपरांत तेन्ना तुमी कंप्लेन बी कोणी खंय केल्ली कितें? ना कंप्लेन आनी काय ना फकत एकलोय गाडी व्हरोन डेमेज करता आनी हे लोकांनी आमगे लोकां इश्यू आमी मांडिल्ले हिंगा तुमचे जायते आमी हें करून कंप्लेन बिलेन केल्ली सगळ्या लोकांक पब्लीक लोकांनी. डिपार्टमेंटान आमी काय केलां पंचायत जे घालता ते आनी पंचायत जे सांगता तेंचे घालता पूण एक्चुअली इरिगेशनानी आमी कंप्लेन केले उपरांत तेमी एक्शन घेवपा जाल्ले तेमी पंचायत जे ढुकळपा तांकां रायट ना न्हू हे तेंची प्रॉपर्टी इरिगेशनाची आमगे मेन म्हळ्यार तोच हें न्हू तें प्रायवेट न्हू तें सारकें करपा. कंप्लेन डेमेज जाल म्हणटी कंप्लेन केलें म्हणटी इरिगेशना कंप्लेन म्हणटी इरिगेशन करप तें. म्हणजे इरिगेशन डिपार्टमेंट हितून इनवॉल्व आहा म्हणटा तूं? इनवॉल्व म्हळ्यार येवन पळोवन वयता न्ही तेंचेच न्हू तें तेंगेलें डिपार्टमेंट न्हू तें येयल्ली ते 2-3 पाट. म्हणजे ऑफिसर सारके ना म्हणटा तूं? ते ऑफिसर सारकें ना न्हू अशें हें कोताकू तेंगे कोणाचें कितें कोता आनी तेंकां कोण पिन मारता कितें करता तुमकां हें कळना म्हण नाल्यार हें कित्याक करपा जाय आसलें उदकाक लागून केल्ली न्हू हें उदक वचपा जाय म्हणून उपेग जावपा जाय न्हू. पूण हाका तुका उपाय कितें आसा अशें दिसता? आतां उपाय म्हळ्यार काय ना आतां ते पयलीं आमी दाखयलें तांकां 10-15 दीस जालें न्हू ते येवन आपूण एक्शन घेत म्हणटाले पूण अजून पासून आतांच हे सिजना उदक जाय न्ही तें मागीर कित्याक उदक जाय तें सो गेल्या त्या ऑक्टोबरान कंप्लेन केल्ली ते आमगे एकल्यान आनी ते कंप्लेन केले उपरांत ते आमची सगळी ते कोणाक गरज आसता म्हणून आयिल्ले हिंगा ते उपरांत केशे भाशेन तेमी ते एक्शन घेतलें ना इरिगेशनान तें एक्शन घेतलें ना म्हणटी हांकां पत्ते आतां पयर आनी जाले 15 दिसांनी तेंकां पयले ते सायडीन हिंगा सगळी इंजिनियरां इरिगेशन आसा तेंगे डिपार्टमेंटान पूण ते आयले हांगा? ते आयिल्ले हिंगा ते आयिल्ली येवन पासून तें कसलें हें केलें ना हिंगा एक्शन घेतलें ना. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव.
विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. चांदोरचो आउटपोस्ट आसा खरो पूण नांवाक आशिल्ले वरी. थंय कांयच सुविधा नाशिल्ल्यान लोकांक मायना कुडतरी राय पुलीस स्टेशनार वचचें पडटा. लोकांक त्रास जाल्ल्यान चांदोर नवे आउटपोस्ट बांदतले खंय, तेवूय नव्या सुविधां सयत. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. मायना कुर्तोरी पुलीस स्टेशन चांदर हांगा आसा आनी लोकांक जर कसली कंप्लेन घेवन येतली जाल्यार ती राय वचपा पडटा. जो 10 ते 12 किलोमिटर लोकांक वचपा पडटा. म्हणूनच ह्या पुलीस स्टेशन हें आउटपोस्ट आसा तें पुलीस स्टेशन जावचें आनीक थंयचो दर्जो वाडोवचो आनी थंयची जे सिनियर सिटीजन लोक आसा हांकां परते परते कसली कंप्लेन घेवन जे राय हांगा वचपा पडटा ही खंय तरी बंद जावचें आनीक लोकांक थंय कंप्लेन करपाक थंय वचपाक पडची न्हू म्हणून आज खुबूच आमदार जो आसा युरी आलेमान हेणें एक इनिशिएटीव घेवन थंय आपल्याल्या फंड्सांतल्यान पयरू बजेटा पास केला सरकारान तितूंतल्यान ते एक बरी पुलीस स्टेशन बांदचें म्हूण तेणें आज थंय इन्स्पेक्शन घेतले कडेन आसा आनीक त्या इन्स्पेक्शनान तेणें सांगले कडेन आसा की कॉन्ट्रॅक्टाक की हें बेगीच्या बेगीन काम आपल्या कंप्लीट करून जायें. कित्याक काय म्हणलें जाल्यार लोकांक खूब त्रास जाता म्हणजे 10 ते 12 किलोमिटर लोकांक वचपाक खूब त्रास जाता. चांदर साकून जर गिरदोरी म्हाकाजन ह्या लोकांक सगळ्या थंय वचपाक पडटा राय हांगा आनी खूब पयस पडले कारणान तांकां त्रास जाता. आमगेलो एक आनी लोकांलो डिमांड आसलो कित्याक चांदोर गिरदोलीम जावं म्हाकाजाना हे आनीक ह्यो एरिया वाडलोली आहाय. खास करून आमी जेन्ना मुखेलमंत्री लागीं मागलोलें की आमकां हिंगा एक फूल फ्लेज पुलीस स्टेशन जाय कित्याक लोकांक मायना कुर्तोरी वचपाक त्रास जाता. इट इज पार्ट ऑफ मायना कुर्तोरी आनी थिंगा आउटपोस्टाचेर सारकें कंप्लेन घेनासलें म्हणून आमी एक रिव्यू घेतलो. PI मायना कुर्तोरी म्हाका आपयन हाडलो आनी वी स्पोक ऑल्सो टू द DGP आनी म्हाका खात्री आहा ती एरियाचे वी लुक्ड एट द फिजिबिलिटी आनी थिंगा एक सुंदर पुलीस स्टेशन हाडपाक जे लोकांक आमी प्रॉमीस केलेलें हे पुलीस स्टेशन थिंगा हाडपाक आमी प्रयत्न केलेले आहाय. आज लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशनूय जायते कडेन आतां जे जाता ड्रग जावं पेट्रोलिंग नायट पेट्रोलिंग हे आमचे चांदोर गिरदोलीच्या भागांत म्हाका दिसता आमी पुलिसांक सांगलां पेट्रोलिंग हें वाडोवन घेवपाक जाय म्हणून बिकॉज आज भुरगे रातचे जावं दुसरे नाकाले वस्त जाता. सो म्हाका दिसता की खूब गरजेची वस्त आसली. बाब जोकी मालेमांवचें एक स्वप्न आशिल्लें हिंगा एक चांदोर पुलीस स्टेशन करपाक. 10-12 वर्सां जालीं कोणान कांयच हेचेर वासपूस करूंक नाशिल्ली पूण आज आमी जेन्ना हें मांडलेलें हो नोट एक 6-7 म्हयने फुडें आमी मांडलोलो आनीक आज मुखेलमंत्रीन तें पुलीस स्टेशन जावपाक जाय म्हणून ऑलरेडी अनावन्स केलेलें आहा. सो वी आर कॉन्फिडंट taking people into confidence. The panchayats were also with us, our well wishers. We are going to make this Chandor police station into a reality. Outpost complain gain I think important thing senior citizen आहाय तेंक हिंगसो मायना कुर्तोरी वचों पडटा. मायना कुर्तोरी ते राया आहा पयलीं मार्ग आसता तूं मातशें पूण वचपाक बरें जातालें बट हिंगा राया वचपाक चड त्रास जाताय. सो कंप्लेन घेयना दॅट इज द बिगस्ट इश्यू. पूण आतां ते न्यायान बांदरे हिंग सगळी फॅसिलिटी प्रोवायड जाता. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आणि मुजेब शेख. पार्किंगाचे वाडटे प्रश्न हाताळपा खातीर आनी येरादारीची शिस्त सुदारपा खातीर मुरगांव पालिका मंडळान वास्कोच्या मुखेल वाठारांनी पे पार्किंग पद्दत सुरू केल्या. फाटल्या 10 म्हयन्यांसावन पे पार्किंग विशय हुमकळत आसलो. शेवटाक मुरगांव पालिका मंडळान पे पार्किंग पद्दत सुरू केल्या. महसूल मेळोवन दिवपाचो हेत ह्या पावलाचो आसा. रेंट बायक आनी रेंट कार सेवे सयत 4 चाकी वाहनांक एका वरा खातीर 20 रुपया आनी दर अतिरिक्त वरां खातीर 15 रुपया शुल्क लायतले. शुल्क रचणुके विशीं परिशदेन वास्को येरादारी विभागा कडेन सल्लो घेतलो आनी रोखडोच कंत्राटदार नेमपा खातीर निविदा काडटले अशी माहिती पालिकेचो नगराध्यक्ष गिरीश बोरकारान दिल्या. पे पार्किंग सुरू करता म्हणून लास्ट आमी 10 महिने जाले करता म्हणून नोटिफिकेशन धाडलेलें. आतां नोटिफिकेशन कलेक्टरा कडसून येवन आमी कॉन्ट्रॅक्टराक हांगा पेंट मारपाक सांगला मार्किंग करपाक आनी आयज तें मार्किंगेचें काम सुरू जाल्लें आहा. पे पार्किंगेचें एक बरी गजाल खंय तरी वास्को सुदारणा येवपाक जाय म्हणून ही पार्किंग आमी सुरवात केला म्युन्सिपालिटी थ्रू आनी एक म्युन्सिपालिटीक एक रेव्हेन्यू जनरेट जावपाक जाय म्हणून तितून तेंय आदार आसा आनी शिस्त पयली जातली. शिस्त म्हणजे हांगा कशें आहा इवन आमी पासून आतां आमी चेअरपर्सन कावन्सिलर म्हणून सोड पूण तेच्या पयलीं आमी एक सादारण मनीस जाल्ले तेन्ना आमी हांगा गाडयो पार्क करपाक येता शॉपिंग करपाक जाल्यार एक पार्किंग तुका मेळना. कारण कितें आहा हांगा बायकूय लायता मोटरसायकल लायता कोण कोणाक विचारना कोण काय म्हणिना लायता आनी वयता. म्हणून हांगा कशें आहा फाल्यां तुवें गाडी लायली तुजी बायक लायली ती उखलून व्हरतले आमी. कार जी लायतले ताका आमी 20 रुपया केल्या
वराक 20 रुपया, त्याच्या वयर तो हे करता 15 रुपया आफ्टर 1 आवर. म्हणजे आमी अशी फॅसिलिटी दिल्यात. हे आतां व्हडल्या व्हडल्या सिटींनी आसात. वास्को ही येदी व्हडली सिटी, पोर्ट सिटी, म्हणजे वास्कोन खंय तरी नासलेले, म्हणून हे आमी फर्स्ट टायम वास्कोन सुरवात केल्या. लोकांनी हेचेर मातसो प्रतिसाद दिवचो आनी हातभार लावचो वा म्युन्सिपालिटीकूय, आनी एक बरें सुदारणा करपाची सिटी म्हणून आमचे एक प्रयत्न आसा. ह्या एरियान कोणाचे फ्लॅट काय ना, काय न्हू, दुकानां आसा, पूण दुकानां आतां आमी पळोवन कोणाची दुकान आतां थोड्यांची बिल्डिंग आसा जाल्यार हांगा, पूण पळय सगळ्यांक एकूच हें लागतलें, पूण तांकां आमी मे बी आमचे भितर उलोवन कितें आबा आतां तांकां एक कितें फील लावपाची, पूण अशें ना आबा तो फ्लॅट वता म्हणजे गाडी थंयच दवरतलो म्हणून. आतां कशें आहा फ्लॅट म्हणजे पोन्ने बिल्डिंग, पार्किंग काय स्पेस ना तांकां, एक्चुअली पार्किंग आसपा जाय बिल्डिंग, पूण भाडले स्पेस ना. पूण जेन्ना तूं पे पार्किंग येता तेन्ना ताका खंय फी आमी लायतले. काय जायते म्हटलें जाल्यार आमी मिटिंगेक रेजोल्युशन गेल्लें पे पार्किंगाचें. आतां तें असो नोटिफाय जालोलें आहा कलेक्टर ऑफिसान. आतां आमचें तें मार्किंग चालू आहा. मार्किंग चालू जातून मागीर आमी पे पार्किंग चालू करतले. हे पे पार्किंग केल्यार बरें, कित्याक सिस्टमॅटीक हिंगा गाडी लावपाक मेळटल्यो. आमी तुमी चोयले आसले जाय जाल्यार आमी वास्कोकार हिंगा जाय जाल्यार येताय, आमी वाटेर वयताना म्हणटाय आमी कावन्सिलर म्युन्सिपालिटीचे म्हणटाय तुमी कितेंय पूण कराय, एका गाडी 4 व्हिलर लायता थिंगा मदें स्कूटर कोण लायताले आनी सगळें पार्किंग सगळें फ्रेश पार्किंगा सारकी सिस्टम नासलोली. पूण आतां पे पार्किंग करून मातशें ताका लायन सिस्टम जातलें, मुखार आमी चालू करतले. सगळें आख्खो ही लायन लेन आमी पे पार्किंगाचें आमी रेजोल्युशन केलें म्युन्सिपालिटीन आनी केलोलें आहा हांवें. कित्याक एक म्हणजे सिस्टम कितें आसपा जाय, नाल्यार कोणूय आतां मदें स्कूटर जाग्यार कोण गाडी लायता, गाडी जाग्यार कोण स्कूटर लायता आनी मदें पे पार्किंग सिस्टम हें करून उडयता. वास्कोन पार्किंग मेळना बिकॉज एक रेंट कार आसता ह्योय दवरता. सो तांकां तुमी कितें सांगूंक सोदता? हांव सांगूंक सोदता जे रेंट कार आसा तांकां ऑलरेडी रेंट कार दिता तेन्ना तांकां पार्किंग एरिया दाखोवपाचें आसता. पूण ते पार्किंग एरिया दाखयता पूण ते थिंगा पार्क करना. पळय दिसता ते पार्किंग एरिया दाखयता काय दाखयल्या पळय ते हुंय ते पार्किंग एरिया दाखयता न्ही, हेका ITO कोणा दाखयता, ते गव्हर्मेंटाक कोणा दाखयता, ते वचून थिंगा वचून पार्क करपाचें. वास्को सिटीन पार्क करपा, वास्को सिटीन रेंट कार पार्क करतकूच दुसरी गाडी पार्किंग जायना. त्या टिमीन तेंगे आमचे तेंगे हुंय पार्किंग एरिया आहा थिंगा पार्क करपाचें. गाडयो लायताले, एक म्हयनो गाडी काडनाशिल्ले. आतां ही पार्किंग पे पार्किंग करतकच आय थिंक दीस वील कम टू एन एंड. सो पीपल वील पार्क प्रॉपर्ली. कशे गाडयो लायताल्यो आतां दे वील पार्क प्रॉपर्ली इन सेन्स. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगावकर. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. बिरेस्तारा पुराय गोंयांत विखुरिल्ल्या पावसाची नोंद जाली. बंगालच्या उपसागरा वयले चक्रीवादळ अजूनय सक्रीय आशिल्ल्यान शुक्राराक आनीक पावस पडपाची शक्यताय आसा. शुक्राराच्या अदमासात चडशे ढगाळ मळब आनी कांय सुवातींनी नितळ मळबाचो अदमास आसा. चडावत तापमान 35 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 26 डिग्री सेल्सियस मजगतीं आसतलें. दीस उश्ण आसतलो. बिरेस्तारा गोंयांत विखुरिल्ल्या पावसाची नोंद. बंगालच्या उपसागराचेर चक्रीवादळाक लागून शुक्रारा पावसाची शक्यताय. IMDचो अलर्ट ना. शुक्राचे तापमान 35 डिग्री सेल्सियस ते 26 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो ट्विटर अकाउंट आनी फेसबूक फॉलो करात. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगसो.